एखाद्या मनशाक घरा खंय जाता न्ही आमचे बेरेवर बी सो असो उजो लागलो किंवा अशें अपघात जालो जाल्यार हाव यू विल एडवायज टू गो अहेड रायट फ्रॉम दॅट झिरो स्टेशन की लागलो जाल्यार वॉट यू शूड डू कारण लोक फुडें फुडें उदक घालनात दे अप्लाय सम पेस्ट वॉटेवर इट इज यू नो बेटर दिस इज समथिंग विच आय रियली वॉन्ट टू स्ट्रेस अ लॉट ऑन हांवें पेशंटांक टूथपेस्ट लावन येतना पयला एक मनीस जाल्यार म्हाका शेणसो लावन आयल्लो आसा आनी ताचे घावे इतले इन्फेक्ट जाल्ले की वी हॅड व्हेरी डिफिकल्ट टायम इन ट्रायंग टू सेव द पेशंट सो मोस्ट इम्पॉर्टंट जर बर्न जालो पयलीं घावो तुमी उजो पालोवंक जाय सो खंयची घरातली साफ दाट चादर घेवन ताका गुठलेलो जाल्यार उजो पालवतलो ताका फक्त सायडी काडपाचो वाऱ्यान हाडपाचो एका सायडीन जर खूब कन्स्ट्रिक्शन आसा त्रास जातले जाल्यार उजो कंट्रोल त्रास जातले गेट हिम इन ओपन एअर कवर हिम क्विकली विथ अ ब्लँकेट उजो थांबतलो उजो थांबलो की मागीर ताका ना घावे सगळे ओपन जाल्ले आसतले घाव जाग्यार जाग्यार बर्न जालो आसतलो देन वी हॅव टू कवर दोज बर्न्स घरान जर कसली सादे क्रीम आसा ऑइंटमेंट कितें आसा जाल्यार ते लावपाचें ते ना जाल्यार फक्त साद्या कपड्यान फक्त गुठलोवपाचें आनी डायरेक्टली डॉक्टराच्या क्लिनिकान किंवा हॉस्पिटलान वचपाचें हॉस्पिटल इज अ बेस्ट आयडिया बिकॉज बर्न्स रिक्वायर्स अ प्रॉपर मॅनेजमेंट usually clinican you may not find such so many facilities for management of a major burn injury धाकटे burns खातीर you can definitely visit the clinic but find a doctor get the treatment at the earliest because that can give you the best results for a burn injury सो आता तुमकां आनी एक प्रश्न विचारता आमी बर्न जालो म्हणजे उजो लागलो जाल्यार सी इन बिटवीन देर लॉट ऑफ एड्स सेइंग दॅट यू शूड पुट वॉटर सम पीपल आर सेइंग डोंट पुट वॉटर टेल सो वॉट इज युअर टेक ऑन दिस नाही उदक घालूंक मेळटा उदक उजो थांबोवपाक जर जाय उदक घालपाचें पण उदक घालून ते रोखडेच ड्राय असो करपाक जाय बिकॉज बर्न पेशंट जर आतां इमॅजीन एका बर्न पेशंटाची जाल्यार 70% स्कीन बर्न जाल्ली आसा नाव आमच्या खातीर सगळ्यात म्हत्वाचें काम कितें शरिराचें भितरलें वातावरण आनी भायलें वातावरण जें आसा त्या दोगांक ते एकामेकांक टच जावपाक दिना मेळोवंक दिना स्कीन हॅज गॉट समथींग कॉल्ड एज अ बॅरियर फंक्शन इन अ बर्न इंजरी बॅरियर फंक्शन इज लॉस्ट सो जेन्ना आमी तेजेर उदक घालता तें उदक रोखडें ड्राय करपाक जाय एकदां बर्न इज अंडर कंट्रोल उदक ड्राय करपाक जाय जर आमी तें पुसना जाल्यार पेशंट कॅन इवन गो इन टू हायपोथर्मिया म्हणजे भितरल्यान त्या पेशंटाक थंडी खावपाक शकता सो टू कंट्रोल दॅट water can be used to take care of the fire but एकदा तो कंट्रोल जालो की पेशंट should be dried at the immediate basis अच्छा सो तसोच ताका वलो दवरप इज नॉट एडवायजेबल not a good idea बरोबर